नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। मुख्यमंत्री पर्रीकाराची वेंचणुके खातीर पयली चॉयस पणजे। कुडचड्या भाजपा मिटिंगेत दिले संकेत। 9 मायाक जाग्याविशीं घेतलो निमणो निर्णय। गोंयांत भलायकेच्या मळार एडव्हान्स गजाली हाडपाचो सरकाराचो प्लान। 108चे जातले ॲप। एक्सिडेंट स्पॉटार तात्काळ उपाय जावपा खातीर मोटरसायकल अँब्युलन्सी। आयबीपीच्या विशयावेल्यान काँग्रेसीचो सरकाराचेर फोग। आयबीपी रद्द करची म्हण मागणी। युटर्न घेतलो म्हण गोवा फॉरवर्ड आनी बाकीच्यांचेर टिका। दर्यादेगेवेले शेक जाले परमनंट। शेकवाल्यांक मेळ्ळी थाकाय। मोडपा बांदपाचो वाचतलो खर्च। केंद्रीय पर्यावरण आनी रान खात्याचो निर्णय। बार्शे खेडे पंचायत वाठारांत उदकाची समस्या। फाटल्या 3 म्हयन्यां सावन उदका खातीर लोकांची वणवण। तळयो झरे जाले काबार। आनी यजमान कुंकळे युनियन पावले फायनलीत। ओएनजीसी आड झूज। पोटवेंचणुकेक पणजे हीच आपली फर्स्ट चॉयस आसतली अशे संकेत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान दिल्यात। कुडचड्या भाजपा मिटिंगेत ताणें आपूण हे विशीं 9 मायाक निर्णय घेतलो अशें सांगलें। कदाचित कुडचड्या रावपाचोय विचार करन अशें सांगून ताणें थंयच्या समर्थकांकय थाथरायले। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार पणजे रावता काय कुडचड्या असो प्रश्न सगळ्यांकूच पडला। ह्या प्रश्नाची जाप 9 मायाक मेळपाक शकता। निर्णय कितें आसा तो तुमकां 9 तारखेक सारको कळटलो। जीएसटीचे कावन्सील जीएसटी बिलाचे वोटींग जातलो। सध्या हांव टॅक्निकली यूपी रिप्रेझेंट करता। खंयसरूय उबो रावलो तरी कुडचड्याच्या विकासा खातीर वावुरतलो अशें उतर पर्रीकारान ह्या वेळार दिलें। मागीर खंय उबो रावपाचो स्वाभावीक आशिल्लें की पणजे सीट वो सिद्धार्थ कुंकळकारान तो निवडून आयला तो म्हज्या जाग्यार निवडून आयल्यामुळे तो हो सीट खाली करतलो अशें एक मनान संकल्पना सगळ्यांची आशिल्ली। पण निलेशान एक वेगळेंच वातावरण तयार केलें। निलेशान सगळ्या समोर सांगून उडयलें की आपूण सीट खाली करपाक तयार आहा। निर्णय घेवच्या पयलीं एकदां कुडचडकारां बरोबर कुडचडच्या लोकां बरोबर एकदां कार्यकर्त्यां बरोबर एकदां इंटरॅक्शन करप हें म्हजें कर्तव्य आशिल्लें। आनी म्हणून आयज मुद्दम आयला कारण फाल्यां सोमार आनी मंगळार फाल्यां परवा येरवा 3 दिसां नंतर ह्या संदर्भांतलें कितें तें जाहीर जातलें। आनी म्हणून तुमचे कडेन उलोवपाचो पयलो मान हांवें घेतलेलो आसा। ताज्या पयलीं पणजे एक अशीच कार्यकर्त्यांची मिटींग जाली। तातूंतय कार्यकर्त्यांनी म्हाका सांगलें की तूं पणजेंत राव गो, तो आग्रो आसात तांचो। त्यामुळे ह्या 2 मतदारसंघां पैकी खंय तरी निर्णय जातलो हाच्या बद्दल दुबाव करपाची गरज ना। म्हत्वाचो विशय हांव हांगा सांगूंक सोदतां। आमदार कोण आसा आनी हांव हांगाच्यान उबो रावतलो काय पणजेच्यान उबो रावतलो हाजो निर्णया पयलीं खंय उबो रावलो सुद्दां जाल्यार कुडचड्याक हो एक जो तुमी भोवमान दिलो म्हाका जी ऑफर दिवन तो भोवमान हांव तकलेंत दवरतलो आनी त्या भोवमानामुळे उबो कसो खंय रावलो हाची चिंता न करता म्हज्या दृश्टीन हो म्हजो मतदारसंघ अशी भावना म्हाज्या प्रुडंटा खातीर मयूर नाईक। गोंयांत भलायकेच्या मळार सरकारान आतां नवे नवे प्रयोग जातले।
महिन्याभरात 108 ॲम्ब्युलन्साचो ॲप तयार जातलो म्हण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगले. ॲपाक लागून 108 खंय आसा, खंयच्या रुटार आसा, खंयची 108 लागीं आसा ते लोकांक कळटले. भलायकी मंत्री विश्वजितान शेनवारा कानोळे PHCक भेट दिली. आम्ही ते 108चे ऑलरेडी प्रपोजल घातला गव्हर्मेंटाक की ॲप जावंक इनोवेटीव ॲप खंयच 108 इंडियन आमी ॲप्लिकेशन ऑन फोन ना फॉर 108 तो आमी हो प्रपोज केला आनी तेजेर काम चालू आहा. ते बेगिना बेगीन इम्प्लिमेंट करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. केन्ना पर्यंत लॉन्च जातलो ॲप? एक म्हयनो तरी जाय न्ही. ॲप आमी बी सजेशन्स केल्या. दॅट इज बींग डन बाय 108 ओनली सो दॅट GPS बरोबर GPS एनेबल्ड हे सिंक्रनायज विथ गुगल मॅप बी सगळे ॲम्ब्युलन्स खंय कितें आसता ते आसतले. प्लस तुमकां फोनार तुमकां कळटलें कितें तुमी ॲम्ब्युलन्स हावयल्यार तुमकां एक्झॅक्टली कळटलें कितें चल्लां तें. आनी खुबशे सोल्युशन तेजेर आसतले. खुबशे खंयचे हॉस्पिटल नियरस्ट अशे सगळे एप्लिकेशन घालून आमी करता सिस्टमॅटीक. आनी तेज्या भायर आमी प्रपोजल एक घातला की मोटरसायकल ॲम्ब्युलन्स विथ ट्रेन्ड EMTs म्हणजे बेगिना बेगीन पॉयंट ऑफ कॉन्टॅक्ट रिस्पॉन्स टायम एंड वो ट्युरिझम बेल्ट तेजी पयलींच्यान डिमांड आसली. वो ट्युरिझम बेल्ट एंड वेगळ्या तरेन विचार सरकारान करूंक जाय आनी तेजे जे डिमांड आहा ते एक एक करून आमच्या खात्याच्या माध्यमांतल्यान जे आमी करूं शकता आनी जे हांव म्हाज्या पावरान आहा ते सगळें हांव करून दिवपाक हांव प्रयत्नशील आसतलो. जे कडेन दीनदयाळ हेल्थ इन्शुरन्स स्कीम इम्प्रूव करपाक जाय ती करतलो अशें विश्वजितान सांगलें. Chief Minister is already on record that whatever needs to be modified, he is going to sit and modify, look at it. There will be a detailed presentation where we can improve. It is not modify, how to improve the health insurance scheme. So maximum areas are covered to give relief to the patient. Yes, we are doing it. फाटी कितें जालां तें उलोवन काय फायदो ना. आपले मुखार कितें आसा तें जाग्यार घालपाचें काम चल्लां म्हूण विश्वजीत उलयलो. पळय फाटीं कितें जालां तें हांव उलयना. फुडें कितें करूंक जाय तें आमी सिस्टमॅटिकली सिंक्रनायज करून काम करूंक जाय. तें करता न्ही हांव बसला घेवन. कितें पेंडींग प्रपोजल आहा कित्या खातीर पेंडींग आहा. हेल्थ डिपार्टमेंट खुबश्यो गोश्टी पेंडींग आहा गेले 3-4 वर्सां. ते सगळे आमी चीफ मिनिस्टर कडेन चर्चा आहा. CMान फुडल्या विकान मिटींग दवरल्या प्रेझेंटेशन दिवपाक हेल्थ डिपार्टमेंटाक प्रायोरिटायज करपाक एरिया. बाबा तुका 10 गोश्टी खंयचे इम्पॉर्टंट आहा ते 10 गोश्टीचेर मागीर तो लक्ष घालतलो आनी ते बेगिना बेगीन प्रपोजल अप्रूव जातल्यो. आनी हांवें 40 गोश्टी व्हेले तेजे कडेन. ते 40 गोश्टी काय जावपाचे ना. आमी कितें थरयलां की हेल्थ डिपार्टमेंटाचे 5 गोश्टी, गोवा मेडिकल कॉलेजाचे 5 गोश्टी, नाल्यार 4-4 गोश्टी दोनी कडेन. कार्डिओलॉजी विंग आमकां स्ट्रेंथन करूंक जाय. हे सगळे इम्पॉर्टंट ब्लड फेसिलिटीज टेस्टिंग फेसिलिटीज सगळे गोवा मेडिकल कॉलेजान आमचे कडेन टेक्निशियनची कमी आहा. हे सगळे गोश्टी प्रायोरिटायज करून 3 गोश्टी हेल्थाचे IPHP आसा थंय 30 crores रुपीज आमकां सँक्शन जाला फ्रॉम गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया फॉर सेंटर ऑफ एक्सलन्स. हे 3 गोश्टी घेतात. प्लस आमचे कडेन 150 कोटी गेले 1.5 वर्सां आमकां सँक्शन जाल्ले आसा फ्रॉम गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया फॉर सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक. थंय एनक्रोचमेंट आहा जमनीर त्या गोवा मेडिकल कॉलेजाच्या जमनीर म्हणून आमकां पयशे रिलीज जायना. आनी म्हणून हे सगळे गोश्टी मार्गार लावंक जाय. ते खंय ना खंय कोणी तरी पुश करूंक जाय. ते करता हांव पुश करता. चीफ मिनिस्टरचो सहकार्य हांव करतां. विश्वजितान कानोळे PHCचे इन्स्पेक्शन केले. ह्या वेळार उपसभापती मायकल लोबोय आशिल्लो. आतां कलंगुटान म्हाका दिसता इतल्यो केसीस जाता where foreign tourists are concerned and Indian tourists are concerned plus locals 108 सर्विसीस आमकां नाच म्हणजे एकूच आहा आनी ती एवरी 20 minutes तिका कॉल येता. ड्रावनींग केस आसूं ऑर एक्सिडेंट केस आसूं कोणाक हार्ट अटॅक आसूं आनी कसले केसी आसूं. वी रिक्वायर एटलीस्ट 3-4. Minister has promised us 2 now by end of May. I am very happy about it. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. IPBच्या पुनर्रचणुकेक तेंको दिवपी गोवा फॉरवर्डाचे मंत्री आनी मंत्री रोहन खंवटेचेर काँग्रेसीन फोग काडलो. काँग्रेस सदांच IPB आड आनी ह्या फुडें IPBक विरोध आसतलो म्हण काँग्रेसीचे मिडिया सेलाचो मुखेली यतीश नायकान सांगलें. IPBच्या निर्णयाक विरोध करूंक तेन्नाचे अपक्ष आमदार आनी आतांच्या मंत्र्यांनी माड यात्रा काडिल्ली. गोंय आनी गोंयकारपण काबार करपी IPBक तेंको दिवप हो सगळ्यांत मोठो U-टर्न म्हण काँग्रेसीन सरकारांतल्या पक्षांक हिणायले. मंत्री रोहन आणि विजय सरदेसायच्या IPBचेर बदलिल्ले भुमिकेवेल्यान काँग्रेसीन खर टिका केल्या. For some who opposed this IPB before elections and who are now in alliance with the Bharatiya Janata Party government, as I said, it is the mother of all U-turns, and it is very clear that they preached and spoke while in opposition for the sake of publicity. And they are now
party to the reconstitution of the IPB because they are allies in this BJP government and they are party to this codification of abuse of power. You see, this reconstitution of IPB as such has been an attack on गोंयकारपण. बियर फॅक्टरीच्या निमतान IPB आड माड यात्रा काढपी गोवा फॉरवर्डाच्या फुडाऱ्यांक मंत्रीपदां मेळटात ते बदलले म्हूण यतीश नायकान फोग काढलो. की एक बियर फॅक्टरी सांग्यार जेन्ना IPBन ताका परमिशन दिलें तेन्ना थोडे जे आता ह्या सरकारान घटक आसा थंय गेले, थंय वचून एजिटेशन केलें. काँग्रेस पक्ष प्रामाणीक सदांच IPBच्या अगेन्स्ट, आजूय अगेन्स्ट, तेन्नाय अगेन्स्ट. पूण हे थोडे जे आशिल्ले जे आता ह्या सरकारान घटक आसा, जे आज BJP सरकारांत एलायज आसा, ते लोक IPBचे परवानगेची प्रोटेस्ट करपाक थंय सांग्यार गेले, एजिटेशन केलें, माड यात्रा केली. आणि आता that same IPB which gave permissions is reconstituted by the BJP-led government, in which those who were then opposing are allies in this government. BJPच्या युती वांगड्यांकडेन कसलोच कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ना आणि आयडियोलॉजी ना, आसा ती फक्त सत्तेची हाव म्हूण काँग्रेसीचो म्हणयारो उलयलो. Common minimum program which is not being disclosed to the people of Goa should not be a comprehensive mismanagement plan. And therefore one thing is clear, that this government, which has come together as disparate voices, have no agenda for governance, have no ideology. They are there for the lust of power. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. घेऊया एक ब्रेक.